बाकीचे उमेदवार फक्त वीज उदकाचेर उलयता. गोंयच्या जमनी विशीं लोकांच्या हक्का विशीं कोणच उलयना अशें मनोज परमान म्हटलें. आमी कोणाक कमी करपाक येवंक ना. आमी जिखपाक येयला आनी आमी कमी करपाक वोट स्प्लीट करपाक ना जाल्यार लोकांची वोट कट करून दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीक एडवांटेज दिवपाक येवंक ना. कित्याक आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स एकूच पॉलिटिकल पार्टी आहा जी नीज गोंयकारांचेर उलयता, जी पर्सन ऑफ गोनोजीन कोण तो डिफायन करता, इल्लिगल मायग्रंटांची वोटींग कार्डां ती कॅन्सल करता, इल्लिगल स्लम्स आहा तेचेर एक्शन घालता, गोंयकारांच्या जॉबाक लागून उलयता. ह्या मुद्द्यांचेर खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी उलयना. लोक फक्त उलयतात उदकाचेर, लायटीचेर आनी बाकीच्या गजालींचेर. पूण गोंयचे जमनी जे काबार जाता तेचेर कोण उलयना. गोंयच्या भुरग्यांक जॉब कित्याक मेळना हेचेर उलयना. बिकॉज ऑफ मायग्रंट इन्फ्लक्स, इल्लिगल मायग्रंट इन्फ्लक्स, इल्लिगल वोटींग कार्ड्स, इल्लिगल एन्क्रोचमेंट हें सगळें जाता. म्हापशान बदल घडपाक जाय जाल्यार प्रामाणीक तडफदार उमेदवार जिखोवन दियात अशें जितेश कामतीन सांगलें. म्हापशेकारांक सगळ्यांक बेस्ट ऑफ लक म्हणटा, कारण तांकां लक जाय की तांकां एक म्हज्या सारको डायनमीक आमदार मेळपा खातीर. म्हणून हांव मागतां म्हापशेच्या जनते कडेन की खरेंच तुमकां चेंज जाय आनी म्हापशेचो जर आवाज विधानसभेन जर येवंक जाय जाल्यार म्हज्या सारक्या एका प्रामाणीक आनी डायनमीक कॅन्डिडेटांक तांणी आतां मतां दिवची आनी म्हाका विधानसभेर धाडचो. म्हापशा खातीर सगळ्यांक पयली म्हणटा ती तार नदी, जी सांस्कृतीक दृश्ट्या आनी म्हापशेचे एक थंय सगळ्यांची मनां जोडिल्ली आसा. कित्याक आमी गणेश चतुर्थीक गणपतीची मुर्ती थंय विसर्जीत करता, ती एकदम जी प्रदुशीत जाल्ली आसा ताका परत रिस्टोर करप आनी पवित्र करप हें पयलें काम हांव हातान घेतलो आमदार जातकच. आनी ताज्या उपरांत म्हापशा एक ओपन ग्रावंड ना, जाच्या खातीर हांवें सदांच आंदोलनां केल्लीं आसा. ते ओपन ग्रावंड म्हापशान एक करतलो म्हापशेकारां खातीर. रविंद्र भवन, उत्कृश्ट अशें दर्जाचें कला भवन, जातूंत खुबश्यो फॅसिलिटीज आसतल्यो, अशा प्रकारचें कला भवन. आनी म्हापशान जो लायटीचो प्रश्न आसा ताज्या खातीर अंडरग्रावंड केबलिंग जें चालू केल्लें आसा, कारण चालू अशी 20 वर्सां पयलीं खूब कामां केल्लीं. मोपा विमानतळ प्रकल्पा खातीर कोणाचें लुकसाण जालां ताका लुकसाण भरपाय दितलो अशें आस्वासन सुभाष केरकरान दिलें. तर तेंचे जे कितें नुकसाण जालां त्या नुकसाणीची पूर्ण तांकां खात्री दिवन ज्या तेंच्या मना सारकें तांकां खंय तरी आमी एकोमोडेट करतले अशें हांव तुमकां आश्वासीत करता शिवसेनेच्या. लोकांच्या मता प्रमाणच परवरे विकास घडयतले अशें काँग्रेस उमेदवार विकास प्रभुदेसायन सांगलें. परवरी खातीर जितली कामां जी उरल्यात दॅट वील बी टेकन केअर आनी परवरकारां खातीर जो प्रोग्राम आसा ते परवरकार डिसायड करतले. दॅट आय वील एक्झिक्यूट. आय डोंट कमेंट ऑन एनीबडी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. विधानसभा वेंचणुकेत टीएमसी आणि आपान उडी मारून नेटान प्रचाराक सुरवात केल्या. ह्या वेंचणुकेत 5 घोबायलां आणि बापूय आणि चली वेंचणुकेच्या रिंगणात आसा. 5 घोबायलां आणि बापूय आणि चली वेंचून आयली जाल्यार 40 सदस्यांचे विधानसभेत 6 कुटुंबाचे 12 सदस्य आसतले. ह्या प्रमाण एकूण 40 आमदारांच्या विधानसभेत 6 कुटुंबातले 30% म्हटल्यार 1/4 उमेदवार आसतले. ताका लागून कितलेंय म्हटले तरी विधानसभा वेंचणुकेत फॅमिली राज हो मुद्दो महत्वाचो थारतलो. संघातल्यान काँग्रेसचे आमदार प्रतापसिंह राणे फाटी सरले. आता ताची सून दिव्या राणे वेंचणूक लढयतली. जेनिफर 2017 काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर निवडून आयिल्ली. दिलायलान तिकेट नाकारल्या उपरांत लोबोन काँग्रेसीन प्रवेश केलो. किरणान गोवा फॉरवर्ड पक्ष सोडून हालींच तृणमुलान प्रवेश केला. चंद्रकांत कवळेकार आणि सावित्री कवळेकार दोगांनी 2017 वेंचणूक लढयली. वालंका ही चर्चिल आलेमावाची धूव. महाराष्ट्रातल्या 12 आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयान फाटी घेतला. देखून निलंबनाचे षडयंत्र रचप्यांनी तांची जाहीर माफी मागची महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसान मागणी केल्या. महाराष्ट्र सरकारान संविधानातल्या मूल्य पांया पोंदान घातिल्ल्याचो आरोपूय ताणें ह्या वेळार केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे मनापासून आभार मानतो की सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभेने भारतीय जनता पक्षाच्या 12 आमदारांच्या निलंबनाचा जो अत्यंत अवैध असा ठराव केला होता त्याला रद्द केलेला आहे. आणि हे 12ही आमदार पुन्हा एकदा महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये
सहभागी होण्याकरता आणि आमदार म्हणून आपलं कर्तव्य बजावण्याकरता पूर्णपणे पात्र ठरवलेले आहे. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष भाजपाचे सतीश धोंडाचेर कारवाय करचे अशें विधान राष्ट्रवादी पक्षाचे फुडारी मिकी पाशेको हांणी व्यक्त केला. मतां फोडपा खातीर सतीश धोंडान दक्षिण गोंयांत आरजी पक्ष सुरू केल्लो असो आरोपूय ताणें ह्या वेळार नुवें मतदारसंघा खातीर उमेदवारी अर्ज भरल्या उपरांत तांणी हो आरोप केलो. पोस्ट रिजल्ट इलेक्शनाचो रिजल्ट कोण खंयच्यान धांवतले सांगूंक जायना. सो म्हाका ते आप TMC कोण आरजी म्हणटा ते कांय दिसना. ते आरजी म्हणटा ते उजो उजो म्हणून पावता पोगोचें नांव घालून. सो एक्चुअली ते पोगो ते आरजी म्हणटा ते आमचे सतीश धोंडा बाबाचे बेबी तेणें स्टार्ट केलेलें ताका चोडोवपाक सावथाक. सो आतां तेमी कंटिन्यू दवरलेले आहा. आनी पोगो पोगो म्हणून डिवायड करता आमचे कॅथलिकाक ते डॉमिनेट एरिया. बाकीच्या भागात कांय दिसना. बाकीच्या फकत दिसता हिंगा कॉम्पिटिशनूच ना दिसता म्हाका पळोवपाक वचलो. आतां इंडिपेंडंट आहा ते सांगे मतदारसंघात भाजपाची तिकेट सावित्री कवळेकराक दिवंक नाशिल्ल्यान आतां तिणें अपक्ष वेंचणूक लडोवपाचो निर्णय घेतला. सांग्यार घराघरांनी वचून प्रचार भोंवडी सुरू केल्या. निवडून आयल्यार सांग्यार बस स्टॉप उपलब्ध करून दितली. सुशिक्षीत भुरग्यांक नोकऱ्यो, सेल्फ हेल्प ग्रूप बायलांक आदार करतली अशी आश्वासनां तिणें दिल्यात. सांगेकाराचो बरो तेंको आसा ह्या प्रचार भोंवडे मार्फत तिका दिसून येता. खास करून हांवें महिलां खातीर एक स्पेशल म्हाजे मॅनिफेस्टोक सुद्दां हांवें घातलें आसा की जे बायलो आसात सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हणात किंवा अशे इंडिविज्युअल ग्रुप्स आसात तांकां स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हांव तेंचे खातीर कंपनीक एप्रोच जाल्ले आसा काही आनी तांकां एक घरा कडेन बारीकशें कितें तरी बिजनस अवेलेबल करून दिवपाचें हें हांवें केल्लें आसा. आनी म्हाजे मॅनिफेस्टोक ते हांवें क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा. हें खास करून महिलांक एम्पावरमेंट करपा खातीर आनी तशेंच यूथ जे आसा अनएम्प्लॉयड यूथ आसात. हे सांगे मतदारसंघाक भरपूर यूथ शिकून अनएम्प्लॉयड आसात ते कळटा. आतां हांगा सुद्दां पयल्यार तुमी कळटलें मेजॉरिटी यूथ आसात. सो तेंचे खातीर खास प्रोविजन करपाक की तांकां एम्प्लॉयमेंट दिवपा खातीर म्हाजें स्पेशल विजन आसा. जो बस स्टँड आसा सांगेचो तो बस स्टँड जावपाकूच जाय. तुमी पयलां आसतलें संपूर्ण गोंयभर सगळे मतदारसंघाक बऱ्यांतले बरे बस स्टँड आसात. तर त्या खातीर सांग्यारूय एक सांगेकारा खातीरूय बरो बस स्टँड उपलब्ध जावचो ह्या खातीर सगळ्यांत पयली प्रायोरिटी हांवें बस स्टँड आनी हॉस्पिटल प्लस जो इनकम्प्लीट ग्रावंड आसा ह्यो तीन मेजर प्रोजेक्ट आसा हे पयली फर्स्ट हितून कंप्लीट करपाचें म्हजें विजन आसा. आमी काही 7 महिने पयलीं ह्या नगरपालिकेचे नगरसेवक जाले मॅडम सावित्री कवळेकर हांच्या आदाराचेर गेल्ल्या 4.5 ते 5 वर्सां ह्या मतदारसंघात इलेक्शनान हारून सुद्दां तिणें सातत्यान ह्या मतदारसंघात काम केल्लें आहा. इलेक्शनाक पडून हो मतदारसंघ सोडून दिल्लो ना आनी फक्त एकूच नगरसेवक ह्या नगरपालिकेन तिणी सपोर्ट केल्लो तो म्हटल्यार आमी आहा. ते हायस्ट मार्जिनान म्हाका दिसता संपूर्ण दक्षिण गोंय भितर आमी सगळ्यांचे डेपोजीट जप्त करून तिंच्या आशिर्वादान तिच्या आदारान आमी वॉर्ड नंबर 2तल्यान जिखून आयले. आनी लोकांनी आयज एकूच सांगिल्लें आहा की मेशू आमच्या वॉर्डान भोंवता सुद्दां तुमी मॅडमी खातीर भोंवपाची आयज गरज ना. कारण खंय तरी मॅडमीन गेली 4.5 वर्सां सातत्यान काम करून प्रूव केल्लें आहा की आपूण आमदार नासतना सुद्दां कोवीड महामारी आसतली बाकीच्यो इतर गोश्टी आसतल्यो हें करपा खातीर आयज आमची धर्मीक हें उलयता आसतना आमची कम्युनिटी कॅथलीक कम्युनिटीक सुद्दां आमचे चर्चीची हाडीन जे इतकीं वर्सां काम पेंडींग उरलें तें टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगा अंडर कंप्लीट करून खंय तरी तिणें जायतो आदार केल्लो आहा. आनी हो विश्वास हो एक उपकार सांगेकारांक तिजे बद्दल आहा. आनी डेफिनेटली तिची पावती लोक तिका ह्या विधानसभेन दितले. आनी लोकांनी सांगिल्लें आहा की तुका पक्ष आनी हें पळय नासतना तूं म्हणून मनीस म्हणून आमी तुज्या फाटल्यान रावतले. आनी टावनांतल्यान तशेंच पंचायत एरियांतल्यान जो एक बरो प्रतिसाद तिका टावनांतल्यानूय बरी लीड तिका मेळटली. आनी खरें अर्थान एक इतिहासीक अशी तिजो विजय ह्या मतदारसंघांतल्यान